नमस्कार, मी विनायक सामंत तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आज आमच्या खास एपिसोडमध्ये। श्रावण महिना सुरू झालेला आहे आणि या महिन्यात सर्व देवळांमध्ये गोमंतकीय देवळांमध्ये वेगवेगळे उत्सव साजरे केले जातात, वेगवेगळ्या उपासना असतात, वेगवेगळे कार्यक्रम केले जातात। त्याचप्रमाणे आज आपण आलो आहोत नारव्या गावातील श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थानात। या देवस्थानात कालपासून सप्ताह सुरू झालेला आहे, हे आम्ही आता इथे जाणून घेणार आहोत। आमच्यासोबत इथे आहेत इथल्या या देऊळवाड्याच्या स्थानिक पंच इथे आमच्यासोबत आहेत। तुकाराम भाई, तुमचे खूप स्वागत असा आमच्या या कार्यक्रमात। आजच्या या खास एपिसोडात आमका सांगात की सप्तकोटेश्वर देऊळ नारव्यातले हे इतके प्रसिद्ध देऊळ असा, ह्या देवळान श्रावणान जावपी कार्यक्रम किंवा जो तुमचा सप्ताह आता जो कालच्यान स्टार्ट झाला, हो सप्ताह कितें आणि हो कसो स्टार्ट झाला, हितून कितें कितें आसता? म्हटले गेले नारव्यान देऊळवाड्यात म्हणजे अख्ख्या नारव्यान 33 कोटी देव स्थान करता अशें म्हणटा। म्हणजे अख्खे पंढरपूरूच आमचे हांगासर आहा, सागर तळी आसा, सप्तकोटेश्वर टेम्पल आसा, तशेंच आमचे तरेतरेची देवळां आमच्या ह्या नारव्यान आसा। तेन्ना आमचे जो श्रावण सुरू जाता, जेन्ना पयलो सोमार येता किंवा बेरेस्तार येता, म्हणजे एकान एक दीस आमी हांगासर सेलिब्रेट करता। म्हणजे प्रत्येक दिसा आमच्या ज्या देवळांनी भजन चालूच आसता। तशेंच आमचे सप्तकोटेश्वर देवळान जे सप्ताक जाता ते आदले दीस पयले दिसा 12 त्याचे दिवली दवरता आणि दिवली दवरून सप्तक सुरू जाता। म्हणजे रातभर दिसभर म्हटले गेले जाल्यार दिसभर आमचे भजन हे चालूच आसता। आणि थंयसर चौकट करता, म्हणजे ती दिवली दवरपाक थंय दिवली दवरून ती आमी दिवली पेटयता आणि नाल दवरता म्हणटा। म्हणजे सुरवातेक आमी नाल दवरलो काय तो दुसरे दिसा तेजे 12 त्याच टायमार दुसरे दिसा 12च्या टायमार आमी तेका नाल हालयता आणि ते मागीर भजन मागीर आरती सगळे जे कितें आहा ते करता। आणि ते करून जाल्या नंतर 12च्या टायमार सारखे तेजे हे करता, म्हणजे सांगोपन करता। आणि त्या टायमार जे आमचे जे कितें आसा सांगणे बिगणे, म्हणजे वाड्यार कितें जावंक जाय घडोवंक जाय, कितें दुख्ख आसा, कोण जर कितें प्रॉब्लम्स आसा, गोरवाक म्हणू नाका, जावं आमकां मनशांक म्हणू नाका, आमचे धंद्याक म्हणू नाका, म्हणजे आमच्या कामाक म्हणू नाका, अशा सगळे तरेचे एक सांगणे घालून आमचे थंयसर सप्तकोटेश्वर देवळान आमी थंयसर मागीर पूर्ण करता। ती दिंडी आसा ती सप्तकोटेश्वर देवळानसून 10, 10:30, 11 ह्या दरम्यान काडटा आणि हांगासून ती स्ट्रेट नारायण देऊळ म्हणजे आमचे लक्ष्मी नारायण टेम्पल आसा थंयसर वचून ताका भेट दिवं, थंयसर तेजे सांगणे करून परत ती दिंडी परत हांगा येता सप्तकोटेश्वर देवळान आणि ती हांगा येवन मागीर हर हर महादेव घालता। ह्याच भक्तिमय वातावरणात आम्ही आता बोलणार आहोत या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज सरदेसाई यांच्याशी आम्ही बोलणार आहोत। सर, म्हाका पयली एक सांगात, आमकां काही माहिती दिली उत्सवांबद्दल किंवा श्रावणाबद्दल। श्रावण आणि हांगासरले श्रावणी सोमार हे सोडून आणि हांगा जे उत्सव जावपी आसा ह्या उत्सवा मातशी माहिती आमकां दिली। पण सप्तकोटेश्वर देवस्थान म्हणजे शिवाचें देवस्थान आणि शिव म्हणिना फुडें दोळ्या मुखार येता ती शिवरात्र। आमच्या सप्तकोटेश्वराच्या देवळान मेन उत्सव जो असता, मुख्य उत्सव वर्सांसून एकदा महाशिवरात्री आमी करतात। आणि महाशिवरात्रेक असंख्य गर्दी जाता, लोक वेगवेगळ्या गोंयांतसूनच न्हय तर गोंया भायरसूनय बी लोक हांगा येतात। महाशिवरात्रेक महाजन येतात, सगळे कुळावी येतात आणि त्या दिसा सकाळी पहाटेक अभिषेक सुरू जातात। पहिलो अभिषेक हो कमिटीचो आसता आणि कमिटीचो अभिषेक जालो की मागीर बाकीचे अभिषेक सुरू जातात। ते सांजे 6 वरां पर्यंत अभिषेक चलता आणि निमाणो अभिषेक आसा न्ही तो सरदेसाई घराण्याचो आसता। तो सरदेसाई घराण्याचो अभिषेक जालो की मागीर अभिषेक बंद जाता आणि रातची पालखी आणि पालखी जशी जाली न्ही की मागीर देवाच्या समोर नाटक जाता। तशें शिवरात्रीच्या पयल्या दिसाय एक नाटक जाता न्ही आणि शिवरात्रीच्या पयल्या दिसा रातची म्हणजे जाची फाल्यां शिवरात्री म्हळ्यार आज पालखी जाता 9, 9:30 ती एकच पालखी किंवा 1, 2, 3 पालखी उत्सवाच्या दिसाच आमी लेट करतात, नाल्यार प्रत्येक पालखी आमची 8 तारखेक आसता, आमी 8 वरांचेर आसता।
तर ती पालखी पहिल्या दिसा जाता. पालखी जाली की नाटक जाता हांगा आनी हें नाटक अति उत्साहान गांवचे भुरगे करतात कळ्ळें न्ही. दुसऱ्या दिसा महाशिवरात्र जाता आनी तिसऱ्या दिसा सकाळ फुडें श्रीचो रथयात्रा किंवा रथांतसून मिरवणूक हांगासून लक्ष्मी नारायणाच्या देवळा पर्यंत वता आनी थंयसून ताका एकंपनी करतात काळभैरवाचो रथ आनी लक्ष्मी नारायणाचो रथ. लक्ष्मी नारायणाच्या देवळा कडेन गेले की थंय लक्ष्मी नारायणाचो रथ भायर सरता आनी तो पावपाक सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगा पर्यंत येता आनी परत वता आनी काळभैरवाचो रथ परत आपल्या हातून वता. अशा पद्दतीन महाशिवरात्रेचो उत्सव सकाळ फुडें जालो की मागीर आमी शुद्धीकरण करतात. कारण पयल्या दिसा वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येवन गेल्ले असतात मंदिरांत. सो मंदिरांत लोक येवन गेल्ल्या कारणान ही प्रथाच आसा की आमी शुद्धीकरण करतात देवळाचें. मंदिराचें सगळें शुद्धीकरण जालें की दनपरां समराधना आसता आनी समराधनान कांय ठरावीक पानां गांवच्या वाड्या वयल्या लोकांक रिजर्व केल्लीं आसतात, फिक्स केल्लीं आसतात. ते येवन तीं व्हरतात आनी समराधना जाली की मागीर उत्सवाची सांगता जाता. हो अतिशय म्हत्वाचो उत्सव शिवरात्र. कशें आसा की ही पिंडी मूळ ही पिंडी ही 1000 वर्सां पयलींची, 1000 किंवा ताज्या पेक्षा चड आसूं येता. पण आमी धरता आसतना 1000च धरूंक जाय. कारण ही पिंडी पयलीं दिवाडी आशिल्ली, हांगा नाशिल्ली. नारव्यां हें हिंगणे म्हणटात थंय नाशिल्ली, दिवाडी आशिल्ली. आनी दिवाडे भव्य मंदीर आशिल्लें, अत्यंत कला कसुरेचें काम केल्लें मंदीर, काळ्या फातरा पासून तयार केल्लें मंदीर. जशें तांबडी सुर्ला आसा तशा फातरा पासून तयार केल्लें मंदीर थंय आशिल्लें. आनी ताच्या नंतर वेगवेगळे राजकीय प्रवास जाले. कदंब राजे आयले, मागीर मुस्लीम मोगल्स आयले, आदिलशाह आयलो, हे सगळ्या राजांनी आनी मागीर पोर्तुगीज आयले. तर पयलीं जे मोगल्स किंवा जे मुस्लीम राजा आयले तांणी हें देवूळ उध्वस्त केलें. दीस वॉज समवेअर इन 12th century. ताजे नंतर कदंब राजाचें कदंब राजान हांगा गोंयचेर राज्य केलें. कदंबाची राजवट आयली आनी तांणी तें देवूळ परत उबारलें आनी तांणी तें राजदैवत म्हणून आपलें मानलें. मूळ जाग्यारच उबारले आसले. मूळ जाग्यारच उबारलें. खंय हांगा दिवाडेच उबारलें. फुडें तळी आसा ताजी आनी कोटी तीर्थ म्हणून तळी आसा. त्याच नांव आतां हांगा आमच्या तळयेक दिलां, कोटी तीर्थ. तें जातकच परत राजकीय उलथापालत जाली. परत देवूळ उध्वस्त केलें आनी पोर्तुगीजांनी तें देवूळ कंप्लीट उध्वस्त केलें. आनी हें हांवें सांगलां खुबदां की तें जें लिंग आसा काय ना, तें लिंग हाडून एका बांयचेर दवरलें की ताजेर पांय दवरचो आनी उदक काडचें. म्हणजे आमी हें लिंग मानिनात किंवा आमी ताका देव मानिनात हें पोर्तुगीजांक दाखोवपाचें आशिल्लें. ताजे नंतरची हिस्ट्री सांगूंक गेलो खूब वेळ जाता. कारण नारायणराव सरदेसाई अशें म्हणटात की तांकां साक्षात्कार जालो की आपूण हांगा आसा, आपणाक हांगासून उखल. आनी नारायणराव सरदेसाईन आपले काही साथीदार घेतले आनी रातोरात तें लिंग उखल्लें आनी तें लाटांबरशें व्हेलें. लाटांबरशेसून तें दिवचले आयलें आनी दिवचलसून हांगा आयलें. कळ्ळें न्ही. आनी हो जागो सुरक्षीत असो दिसलो आनी नारायणराव सरदेसायान हांगा हें खडप्पळ जें आसा काय ना, म्हाका दिसता त्या वेळार ताणें बरोच खर्च केलो आसतलो, बरेच त्रास काडले आसतले. कारण त्या वेळार कसल्योच सुविधा नाशिल्ल्यो. आनी अशा परिस्थितींत ताका साथीदार देवभक्त किंवा देवाक मानपी लोक मेळ्ळे म्हणून ताका तें लिंग हाडणें शक्य जालें हांगा. आनी ताणें तें लिंग हाडलें, हांगा दवरलें आनी हांगा तें एका खडपांत कातून भितर तें दवरलें सेफ म्हणून. ताजे नंतर शिवाजी महाराज आयले हांगा. शिवाजी महाराज हांगा लिंग आसा म्हणून कळ्ळें. शिवाजी महाराज शिवभक्त सामको. ताणें हें लिंग आसा म्हणून कळना फुडें हांगा अभिशेक करपाक ही इच्छा प्रगट केली. त्या प्रमाणे अभिशेक केलो आनी अभिशेक करता करता एक माडाचें चुडीत जावळी
पडली तो अभिषेकाक बशिल्लो ताच्या आजूबाजूक खंय तरी ताणें तें अशें मानलें की हो आपणाक संकेत की मंदीर बांद आनी शिवाजी महाराजान ह्या मंदिराची पायाभरणी केली 1668 हें मंदीर पूर्ण केलें ही हांगा एक विहीर मेळ्ळी आमकां म्हणजे देवाच्या उजव्या बाजू आनी आमची हें पळय जी अगरशाळा आसा न्ही ताच्या बाजूक थंय देवाचें सायड डोर आसा न्ही सायडीचें दार आसा ताच्या कुशीक थंय आमकां एक विहीर मेळ्ळी पॅक आशिल्ली ती जेन्ना खोदकाम सुरू जालें फ्लोरींग करपाक खोदकाम सुरू जालें तेन्ना थंय पोकळ आवाज येवंक लागलो ताजे मुळे तें आर्किओलॉजीन खोदलें आनी खोद जाल्यार थंय विहीर आसा विहिरीन भितर उदक आसा आनी त्या विहिरीन भितर वेगवेगळ्यो ल्हान ल्हान मुर्त्यो मडकी आरती अशे वेगवेगळे प्रकार थंय मेळ्ळे कळ्ळें न्ही ते सगळे आमी हांगा काडून दवरले आनी आर्किओलॉजीन ते आपल्या ताब्यान घेतले ही तळी एक नॅचरल झरो आसा म्हणजे आतां पळय कशें कितें तें की देव सप्तकोटेश्वर दिवाडे आशिल्लो दिवाडे तळी आशिल्ली मागीर नारायणरावान तो हांगा हाडलो हांगा हें पळय जें कितें आसा काय ना गर्भगृह आसा काय ना एका फातरा पासून तयार केल्लें थंय ताजी प्रतिश्ठापना केली ताच्या नंतर शिवाजीन मंदीर बांदलें आनी सप्तकोटेश्वराक आपली नजर सदांच उदकान पडिल्ली जाय कारण ती तीव्र उग्र अशी आसता ताजे मुळे खंयच्याय शिव मंदिरान तुमी गेले न्ही जाल्यार फुडें तळी आसता उदक आसता आतां हांगा हाडून दवरिल्लो तो हांगा तळी मेळटली अशें कोणाक दिसूंकूच नाशिल्लें पण ताच्या दिसता समोर अतिशय सुंदर झरो वताली आतां ती तळी कोणें बांदली हाजो इतिहास म्हाका तितलो खबर ना पण हाज्या मुळे थंय तळयेची स्थापना जाली तळी निर्माण जाली आनी ह्या तळयेकय आमी कोटीतीर्थच अशें म्हणून नांव दिलें हांगासरल्या भावीक लोकांची अशी भावना आसा की ही तळी जी आसा ती एक औषधी आनी गुणकारी तळी आसा अशें म्हटलें वयता कशें आसा की नॅचरल जें उदक आसा काय ना झरीचें म्हणून जें उदक आसा काय ना तें झरीचें उदक हें सदांच औषधी आसता आनी ह्या तळयेन जें उदक येता काय ना थंय सायडीक एक कुंड कशें केलां आनी थंयसून तो झरो आसा आनी त्या झऱ्यांसून त्या तळयेन उदक येता आनी तळयेंतलें उदक मागीर कुळागरांक वता कळ्ळें न्ही आतां झऱ्यांसून झरे खंयसून आयले तर आमच्या आजूबाजूक परिसराक सगळे दोंगर मदीं आमी सप्तकोटेश्वराचें मंदीर हें मदीं अशें वॅलींत आसा चारी बाजूनी दोंगर आशिल्ल्या कारणान दोंगरांसून जें उदक पाझरता तें झरीन येता आनी तें उदक जें पाझरता तें वेगवेगळ्या झाडाच्या मुळांसून वेगवेगळ्या फातरांसून प्रक्रिया जावन तें भायर येता ताज्या मुळे तें औषधी आसा आनी तें औषधी आसा ही खरी गजाल आसा बिचोली तालुक्यातील नार्वे हा गाव छत्रपती शिवाजीराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आणि इथलं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली जीर्णोद्धार केलेलं सप्तकोटेश्वराचं मंदिर आणि या मंदिरातील उत्सव आज आम्ही हे बघितलं आणि इथलं भक्तिमय वातावरणात आम्ही भारावून गेलो. आम्ही तुम्हाला अशा प्रकारच्या वेगवेगळी माहिती वेगवेगळ्या देवळांची माहिती गोव्यासंबंधी संस्कृती गोव्याची संस्कृती जी असेल त्याच्याबद्दलची माहिती आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत राहू. तुम्ही पाहत राहा तुमचा आवडता आणि लोकप्रिय चॅनल गोमंतक. धन्यवाद.